Father, into thy hands I commit my spirit. मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक हांगा आमी एकठांय जाल्या. आयच्या लितुर्जींत 3 भाग आसात. पयलो भाग जावन आसा शब्दाचो सेवा धर्म. देवाचें उतर आमी आयकतल्या आनी निमाणें पयलें आनी दुसरें वाचप जाल्या उपरांत जुआंवच्या वांजेलांतले जेजूच्या पाशांवाचो आमी नियाळ करतल्या. शर्माव जाल्या उपरांत विविध गरजां खातीर आमी मागतल्या. दुसरो भाग जावन आसा खुर्साचें भजन. खुर्सार मेल्ल्या जेजूक आमी नमान करतल्या, मान करतल्या. आनी तिसरो भाग जावन आसा क्रिस्त प्रसाद. जेजूची खूब पवित्र कूड आमी सेवन जेजू सांगाता आमी एक जातल्या. तर ह्या लितुर्जींत पवित्रपणे आमी भाग घेवया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित कणवळें संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्काचो गोड स्थापून दवरलो. तुजे कणवळेचो उगडास धरून आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदां काळ राख आनी सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचें उतर आमी आयकुया. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो. तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन थठक्क जालो. तो इतलो वित्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय तुजे मुखार तोंड धांपून रावतलें. कित्याक केदींस सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींस आयकोंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सत मांदीत. सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडाप जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशें करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेफारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो. देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशयान चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो. आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घायां वरवीं आमी बरीं जाल्या.
आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडोवन गेल्ल्या हर एकल्यान आपापली वाट धरली, पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्चरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसल्या शेळये बरी, लोंवत आसतेल्या मुखार वगस रावतेल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फरमाण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची घत कोणाक पडोवन गेली. जी येतल्यांच्या देसांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फडकिरें उतर केदींच भायर सरोंक ना. तरी नश्ट्या मनशां सवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्त सवें ताका एक समाधी दिली. कश्टां धगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उदेची सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो, आपल्या जाणवाय वरवींचो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपरांताचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्यां मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांचो फातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजे घाली नाका. तूं नितीवंत देखून म्हाका सांबाळंद. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या इजा उपद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका केणटा. म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यंत कुस्मान चलता. मेल्ल्यान दखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोण काडिना. फुडकर मडके परी म्हाका कोणशाक उडयता. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पार्दन येतेल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुज्या हातांत म्हजो
आत्मो वपुंदिता हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतांव तो भावार्थ ती सांबाळया, कित्याक आमकां असा एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत, आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विणे कलवळाय ना आसतलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच सरसंगतीने संकश्ट भोगलेलो तसलो तरी ताणें पाता केलें ना. तर जज एकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे सिंहासन लागीं चरया. जज ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सरतल्या लागीं बोब घालन आनी दुकां घालोवन प्रार्थना आनी विनवणी करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्या कश्टा वरवीं विधेय पळोवन कितें तो शिकलो आनी संपूर्ण गयाच्या शिखराक ताका उबारतास ताचें उतर फालतल्या सुमेस्तांक ससनाच्या तरुणाचें कारण तो जालो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. क्रिस्त आमच्या पासत मरणापर्यंत कुर्साच्या मरणापर्यंत घालतो जालो. देखूनच देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नवा प्रास वर्ते नांवन ताका दिलें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. आतां आमी जुआंच्या वांजलांतले जेजूच्या पाशवांचे गडीत भक्तीपणी आमी आयकुया. सांजोवां परमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा. त्यावेळी जेजू आपल्या सिसा सोम्या भायर गेलो. केद्रोन व्हळा पलतोडी थंयसर आसलो एक मळो आनी तो आनी ताचे शीस त्या मळ्यांत रिगले. ताका पराधीन करचो जुदासी ती सुवाजाना आसलो, कित्याक जेजू आनी ताचे शीस साबार पावटी थंयसर मेळटाले. देखून जुदास एक शिपायांचें सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिजावांनी धाडलेल्या नौकारांक घेवन आनी दिवे सुडी आनी हातेरांकान घेवन थंयसर आयलो. तो व्हड जेजू आपणाचेर येवंक आसचें सर जाना आसून मुखार गेलो आनी तांचे लागीं विसारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? तांणी जावाब दिली, जेजू नाझरेना. जेजून तांकां सांगलें, हांवच तो. ताका पराधीन करचो जुदासी तांच्या सांगाता आसलो. हांवूच तो
म्हूण ताणें तांकां सांगलें. ते पाटीं सरले आनी धरणीक शेवटाले. परतून ताणें तांकां सवाल केले. कोणाक सोदता तुमी? ते सांगा लागले. जेजू नाझरेना. जेजून तांकां जवाब दिली. हांव सुतो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हाका जर तर तुमी सोदतात तांकां वचोंक सोडा. अशें पूण जावंक आसलें. ताणें म्हणलेलें तें उतर. तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडावंक ना. सिमोन पेद्रू लागीं तलवार आसली. ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजवो कान. त्या साकराचें नांव माल्क. पूण जेजून पेद्रूक सांगलें. तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खालस हांवें पियेना येगी. तितल्यार त्या सैनान आनी सेनापतीन आनी जुदेवांच्या नौकरांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी व्हेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं. अन्न जावन आसलो मांव कायपासाचो आनी कायपास जावन आसलो 3 वर्साचो श्रेष्ठ याजक. कायपासान जुदेवांक आलोचन दिल्ली ती बरें म्हूण एका मनशान मरचें प्रजे पासून. सिमोन पेद्र आनी ताचो आनीक सीस जेजू फाटल्यान वेताले. तो आनीक सीस याजकांच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तोय श्रेष्ठ याजकाच्या आंगणांत रिगलो. पूण पेद्र भायर दरवाट्या लागीं उबो आसलो. श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो शिपाय भायर गेलो आनी दरवाट्या गर्नी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाडून आयलो. तो वळती दरवाट्या घन पेद्रूक मोनाली. या मनशाच्या शिसापैकी एकलो गे. पेद्रून जवाब दिली. हिंव कातालें देखून साकोर आनी नौकार एका आगट्या लागीं उबे आसले आनी दग घेताले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावन दग घेतालो. श्रेष्ठ याजकाच्या ताच्या सिसा सांगा विशांत आनी ताचे शिकवणे विशांत जेजू लागीं विसर केलो. जेजून ताका जवाब दिली. हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयलां. सोमेजू देव सांगाता मेळचे काडेन सिनागोगांत आनी देवाळांत हांवें सदांच शिकयलां. गुटान हांव कसलेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या कडेन विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणा. इतलें ताणें म्हणलेंच लागीं उबे आसलेल्या एका नौकरान जेजूक एक थापाट दिलें आनी म्हणलें. अशी गी तुवें जबाब दिवची श्रेष्ठ याजका. जेजून ताका जवाब दिली. हांव जर तर सुखोन उलयलो म्हजी सूख रुजू करून दी. पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय? आनी अन्नसान ताका बांदून श्रेष्ठ याजक कायपासा
कडेन धाडलो. अशें आसता सिमोन पेद्रू बसलो आनी धग घेतालो आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले, तूंय ताच्या शिसा पैकी एकलो गी. तांणी ताका ना करून म्हणलें, हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नौकरां भितर एकलो पेद्रोन कान कातरलेल्या सोयरो ताचे लागीं म्हणा लागलो, तुका हांवें ताच्या सांगाता म्हळ्यान पळयलो न्हय गी. पेद्रोन परतून नाकारलें आनी त्याच घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत तांणी जेजू कायपाचा तावन अधिपतीच्या रावळे राखवेलो तो सकाळ आनी तांणी पास्क खंयसर बश्ट जायना ये म्हणल्या खातीर रावळेरांत भितर इकोंक देखून पिलात तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो, ह्या मनशाचे कितें पिर्याद हाडल्या तुमी. तांणी ताका जबाब दिवन म्हणलें, तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुज्या आदीन करते ना. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची नीत करा. तो वळजुदेव तांकां सांगा लागले, कोणाचो जीव काडू आमकां अधिकार ना. खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलेलें उतर ह्या परिपूर्ण जालें. उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विचारी, तूं सुदैवाचो राय गी. जेजून जबाब दिली, तुजेच ताकींच तूं हें म्हणटाय, ह्या हेरांनी तुका म्हजे विशयान सांगलां. पिलातान जबाब दिली, हांव सुदैव कोळी येसोगी. तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या अधीन दिला. कितें केलाय तुवें. जबाब दिली जेजू, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जालें जाल्यार जुदेवांच्या हातान पडनासे म्हजे नौकर जुस्से आसले. पूण म्हजें राज हांगा थावन उपजालें न्हय. आनी पिलात विसरी, तर तूं एक राय. जेजून जबाब दिली, तुवें मनशा बोरीस हांव जावन आसाराय. ह्या पासत हांव जल्माल्लो आनी ह्या पासत हांव संवसारांत आयिल्लो. सताक हांवें साक्ष दिवच्या. सतासो जावन असो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. पिलातान ताका म्हणलें, सत म्हणल्यार कितें. आनी तितलें म्हणून जुदेवांक मेळोंक तो परतून भायर गेलो. तांकां सांगा लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलो सापराध मेळ्ळो ना. पूण पास्काच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा. तर सुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण तुमची खुशी गी.
परतून सोमेस्तांनी बोब घाली हाका न्हय बाराबासाक सोड. हो बरबास जावन आसलो एक सोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेरबान मारयले आनी शिपायांनी एक खांट्याचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सांसिलो आनी एक रक्तांबार शेलो तांणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन म्हणटाले, नमन सुदैवाच्या राया. आनी ताका तापडा मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा. ताचे थंय कसलो सापरत म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जाय जय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलोलो तो कांट्यांचो मुकुट आनी रक्तांबर शेलो. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया या मनशा. मुख्य याजकांनी आनी नौकरांनी ताका पळयलो. तांणी बोबाट घाली, कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलो सापरत मेळना. सुदैवानी ताका जबाब दिली, आमकां आसचे आमचेच नियमशास आनी त्या नियमशास्त्र प्रकार ताणें मोरा जय. कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणें मोडला. हें आयकोन पिलात आनी किसट भियेलो. परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जबाब दिली ना. देखून पिलात ताका म्हणा लागलो, मुजे लागीं तूं उलयनांगी. तुका कुर्सोवंकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडोवंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणांगी. जेजून ताका जबाब दिवून म्हणलें, वयर थावन तुका ती दिवंक नातल्ली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची ना. ह्या खातीर म्हाका तुजे आदीन दिल्ल्यांचे पातक चड व्हरतें. आनी तवळतावन पिलात ताका सोडूंक उपाय सोदतालो. पूण जुदेव बोब घालीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं सेजाराचो इश्ट न्हय. कित्याक कोण आपणाक सराय करता तो सेजाराचो विरोधी जाता. ही उतरां आयकोन पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी तो लितोस्त्रोतोस हेब्रेव भाशेन गब्बता म्हणल्या सुवातेर नित्यासनाचेर बसलो. तो जावन आसलो दीस पास्कांच्या तयारेचो आनी सुमार दनपार. आनी जुदेवांक तो सांगा लागलो, पळया तुमच्या राया. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका कुर्साय ताका. पिलात विसरी, तुमच्या राया हांवें कुर्सांव सोगी. श्रेष्ठ याजकांनी दिली जबाब, ना आमकां राय
बगाव सेजार तितल्यार तांणी जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे अधीन केलो आनी तांणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले आनी व्हांवून आपलो कुरीस तो गेलो खट्टें दोंगर म्हूण अर्थ जावचे हेब्रे भाशेन गोलगोता म्हणजे सुवातेर थंय तर ताणें ताका कुर्सार जोडलो आनी ताचे सांगाता हेरा दोगांक हेवसी एकल्याक तेवसी एकल्याक जेजूक मध्यागात आनी पिलातान एक कळवणी बरयली आनी ती कुर्साक किळायली आनी अशें बरयिल्ले जेजू नजरेन जुदेवांक सोराय जेजू कुर्सायली सुवात शहरा लागीं आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली हेब्रेव ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवन आसली त्या पासून जुदेवांच्या प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले सुदेवान सोराय म्हूण बरय नाका बगार आपूण सुदेवान सोराय म्हूण तो म्हणटलो म्हूण बरय पिलातान जावाब दिली बरयलां तें बरोवन जाला शिपायांनी ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत काण गेली ताची वस्त्रां आनी तासो दोगलो वस्त्रांचे तांणी 4 वांटे केले एकेका शिपायाक एक वांटो पूण ताच्या दगल्याक शिवोन नातली वयर तावन सकला पर्यंत एकच विणलोलो देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले तो आमी पिंजो नाका तो कोणाक म्हूण सोडती घालया पूण जावं कसलें पवित्र पुस्तक सांगता तें म्हजीं वस्त्रां तांचे मदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली शिपायांनी जाय की तो सेन्स केलें जेजूच्या कुर्सा बगलेन उबी रावन आसली ताची माता ताचे मातेची भयण क्लियोफासाची स्त्री मरी आनी मरी मगदले थंयसर उबी आसची आपले मायेक आनी आपले मोकरच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या मायेक मोळ्ळें स्त्रिये हो तुजो पूत उपरांत म्हळें ताणें शिसा ही तुजी माता आनी ते घडये थावन त्या शिसान तिका आपणाचेर कान गेली उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या पासत घडोवंक आसचें सर घडोवन जालें म्हूण जाणा जावून मोळ्ळें म्हाका तान लागता आंबट वायन भरलेले कायदान थंयसर आसले आनी तांणी एक दर्याळ त्या आंबट वायनान बरें बुडोवन एका हिसोपाक बसून ताच्या तोंडाक धरले तो आंबट वायन पियेलो जेजून मोळ्ळें आनी मस्ताक बागोवन ताणें प्राण केलो तो तयार असो दीस जाल्ल्या वरवीं
साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार पुरो नये म्हणल्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो वर तो साबात तांचे पाय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीं राजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगता कुर्सायल्ल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे पाय तांणी मोडले. पूण जेजू सरसीन ते येतास तो पयलेच मरण पावला तो पळोवन ताचे पाय तांणी मोडले नात. बगार शिपाय पैकी एकल्यान भलयेन ताचें कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरले रागात आनी उदार. आनी हें पळयलें नमस ती साक्ष दिवची आनी ताची साक्ष ती खरी. आनी तुमी सत मनच्या पासत आपूण सत आसलेलें सांगता म्हणलें निजाय की तो जाना. ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूण जावच्या पासत पुस्तकाची ती सांगणी ताचे एकच एक हाड तुमी मोडचे नात. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक तांणी तोपुल्ल्याचेर ते दीस घालताले. हाचे उपरांत अरिमाथेयाचो जुजे जेजूचो एकशीस मात्र जुदेवाच्या बियान गुप्तपणी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं राजा मागा लागलो. पिलातान राजा दिली. देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली. आनी निकोदेम पयले फावटी रातीचो जेजू लागीं गेल्लो तोय आयलो हाडून सेंबर रातू कासो सांगता बरसिलो रक्तांबळ आनी कांटे कुंवर. तांणी जेजूची कूड कान गेली आनी जुदेवांनी मातयेन पावच्या ती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माकून सनवस्त्रांनी गुठलायली. ताका कुर्सायल्या सुवातेर आसलो एक मोळो आनी तातूंत येदोळपणाक दवरूंक नासलेली नवीस एक समाधी. जुदेवांचो तयाराचो दिसतो जाल्ल्या निमती ती समाधी लागींच आसलेली. देखून जेजूक तांणी तातूंत दवरलो. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू सांगता ही कुर्साची वाट आमी चल्ल्या. जेजूची ती कुर्साची वाट आमी समकल्ल्या. जेजूच्या पाशांचो आमी नियाळ केलो आनी आज जेजूच्या त्या मरणाचें तें घडीत आज आमी नियाळून आसां. जांक पुरो मरण आमकां हर एकल्यांक एक दुखाची गजाल आमकां बेजाराय हाडटा. पूण जेजूचें मरण आमकां बेजाराय हाडूंक नजो. देखून आमी म्हणटा आयचो दीस निमाणो शुक्रार वा इंग्लिशान ताका म्हणटात गूड फ्रायडे. ओ बरो शुक्रार, संतोशाचो शुक्रार, उल्हास भरीत शुक्रार. कित्याक जेजूच्या मरणा वरवीं आमकां जैत लाभलां, आमकां सुटका लाभल्या बंदरांतली. आमकां सुटका लाभून आज आमी जैते वन जाल्या, आमी स्वतंत्रतेचीं भुरगीं जाल्या. देखून जेजूचें मरण आमकां हर एकल्यांक एक संतोशाची गजल आमकां जावंक जाय. आमी पळयता जुवांचो वांजेल 3 वसो 16 वळशें म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो आनी ताचे मारिफात ताका सत मानतलो कोणूच नाश जायना जावच्या बगा ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. देखून जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो, जेजू कुर्साचें मरण मेलो नासव कोणीय नासवच्या न्ही बगार आमकां हर एकल्यांक म्हाका आनी तुका तें सासणीक जिवीत मेळच्याक. कालच्या दिसा आमी नियाळ केलें जेजूच्या त्या जेजून निमाणें जेवण शिसां सांगता तें जेवचें.
आनी निमाण्या जिवना जिजू आसतना जिजून तो उंडो घेतलो आनी वायन घेतलो आनी बापाक अर्गां दिवन तो शिसांक वांटलो. हो जावन आसा एक भायलो गुर्त जिजू आपणाचें मांस आनी रगत म्हाका आनी तुका तें खाण जावन दिवचें. पूण आयच्या दिसा तो भायलो गुर्त मात न्ही. जिजूचो आपणाची कूड आनी रगत बापाक तो समर्पण दिता. म्हाका आनी तुका तें आत्मीक जेवण जावन तो बदलून दिता. एक नवार्दीक तत्वशास्त्रज्ञ सॉक्रेटिस म्हणलो ताच्या आपल्या जिवितांत ताणें शिसांक ह्या ताच्या पाटलावदारांक ताणें बरेंच शिकयलें. जिवीत म्हळ्यार कितें वा मरण म्हळ्यार कितें, मरणाक आमी कसली तयारी करीचे वा सत म्हळ्यार कितें आनी सतांतय आमी कशें सताक कशें आमी साक्ष दिवचें म्हळ्यार ताच्या जिवीत भर ताणें शिकोवन दिल्ली. पूण ताच्या दुस्मानीन ताका बंदडेंत घालो आनी ताका मरणाची शिक्षा दिवच्या पयलें ताका बंदडेंत आसुल्लो आनी बंदडेंत आसतना ताच्या सांगात्यांनी ताका एक फावटी सांगलें तुका जाय जाल्यार आमकां तुका ह्या बंदडेंतलें सुटका दिवंक जाता. पूण सॉक्रेटिसान तांकां सांगलें जर तर हांव ह्या बंदडेंतलें सुकोवन भायर गेलो हांवें दिल्ल्या शिकोवणेक हांव विरोध गेल्ल्या पर्यंत जाता, हांव सताक विरोध गेल्ल्या पर्यंत जाता, हांव मरणाक केदींकच भियेना देखून हांव बंदडेंतलो मुजेस्तकी हांव भायर वचना. मुखार भावन भयणीनो हेंच आमी पळयता जेजूक जाय जाल्यार कुर्साचें मरण सुकोवन काडयत आसलें. पूण जर जेजून केल्लें जाल्यार तो सता विरोध गेल्ल्या पर्यंत जाता. ताच्या शिकोवणेक कसलोच अर्थ आसतो ना. पूण जेजू आज ताच्या मरणा मारिफात आमकां कळीत करता की आमकां हर एकल्यांक मरणा थंय जैत व्हरूंक जाता. आमच्या कश्टांत आमकां जैत व्हरूंक जाता. कुरीतकारां बरयल्लें पयलें पत्र पयलो आवाज 18 विवळ म्हणटा नासाक व्हरतल्या वाटेक कुर्साचो संदेश एक पिशेंपण म्हणून दिसता. पूण बाचवेक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक तो संदेश देवाच्या समर्थ्याची रुजवात ती जावन आसा. जो कोण कुर्साक पातयेना ताका कुर्साक कसलोच अर्थ दिना आनी जो कोण कुर्साचेर पातयेता कुर्सार मेल्ल्या जेजूक सत मानता ताका कुरीस जावन आसा देवाच्या समर्थ्याची ती रुजवात. जुदेवांक कुरीस एक अडखळ जावन आसलो आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेंपण सांपावलो म्हणटा. पूण म्हाका आनी तुका जो कोण कुर्साक पातयेता ताका तो जावन आसा कुरीस देवाच्या समर्थ्याची ती रुजवात जावन आसा. पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा कुरीस ह्या जेजूचे कश्ट आमकां जैताचो तो कुरीस जावन आसा. कुरीस आमचो जैताचो तो एक भावुटो जावन आसा. हर एक फावटी आमच्या देशाचो तो भावुटो उंच उबारत आसतना आमी त्या भावुटाक आमी मान करता तकली बागयता. तशेंच जेन्ना कुर्साचेर आमची नदर आमी घालता आसतना आमकां उगडास येवंक जाय. कुर्सा मारिफात जेजून आमकां जैत लाभयलां. मरणाचेर ताणें जैत व्हेलां देखून कुरीस आमी पळयत आसतना आमी स्वतंत्रचीं भुरगीं आमी देवाचीं भुरगीं वा कुरीस जैताचो तो एक गुर्त वा निशाणी म्हणलें आमकां उगडास येवंक जाय. कोणेय कश्टा खातीर मागल्लें ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो. कोणेय पिडे खातीर मागल्लें ना, कोणेय मरणा खातीर मागल्लें ना. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ते कश्ट आसात. कित्याक कश्ट आमच्या जिविताचो एक भाग जावन आसा. जर तर एक भाग संतोश जाल्यार आनीक भाग कश्टी आसात आनी कश्टांत आमकां फळां घेवंक जायना. जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट येतात आटे बिटे येता पिडाशिडा येता आमी त्या कुर्सार मारल्या जेजूचेर आमी नदर मारया. जेजू त्या कुर्सांत आमकां कितेंगी बरेंच शिकयता. जेजून कुर्सांत फळ घेवना बघा त्या कुर्साक ताणें वेंग मारली पुटलून दवरलो. पूण खाली पुटलून दवरून थंयच तो रावूंक ना. पूण कुर्सांत तो जैत व्हरता तो जिवान जाता. मोगाळ भावन भयणीनो आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी कुर्सार मारल्या जेजूचेर आमी नदर मारया. जेजूय आमकां त्या कश्टांतलें निवारूंक ह्या कश्ट सोंसून व्हरूंक आमकां तो कृपा दिता. अशें सांगलेलें आसा की दोन तरांचे कश्ट आसात म्हूण. एक कश्ट आसा संवसारीक कश्ट. जर संवसारीक कश्ट आमकां आमच्याच थोडे फावटी पातकाक लागून वायट संगतीक लागून आमकां मेळटा जाल्यार संवसारीक कश्ट आमकां मरण हाडटा. पूण दुसरे कश्ट आसा देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी कश्ट सोंसचे. जर तर देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी कश्ट सोंसता तर आमकां सासणीक जिवीत मेळटा. आमी पळयता थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांनी
जावंक पुरो घोव बेबदो जाल्यार बायल घोवा खातीर कश्ट सोंसता वा भुरगीं बरीं ना जाल्यार आवय बापायचें उतर ती आयकन तांच्या सुकुशे प्रमाणे जियेता जाल्यार आवय बापूय भुरग्यां खातीर कश्ट सोंसची सबार कुटुंबां आमी पळयता जेन्ना आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट आमी स्विकार करता जाल्यार देवाची कृपा आमकां भरपूर तरान मेळटा आमी वाचता कोलोसेकारां बरयलें पयलें पत्र कोलोसेकारां बरयलें पत्र पयलो अबस्वर 20 आनी 6 वळ अशें म्हणटा क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितेंय उणें आसा जाल्यार तें ताचे कुडी म्हणजे पुवय सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करतां जावंक पुरो सांगलेलीं सांग पावलान सांगलेलीं उतरां पूण मुखार भावन आनी भयण्यो जातना आमी पळोवंक गेल्यार जेजूच्या कश्टांत कितेंच उणें नातलें तें संपूर्ण जावन आसलें इट वॉज अ कंप्लीटनेस ऑफ ऑल द सफरींग पूण जेजूच्या कश्टांत उणें कितेंय उणें आसा म्हळ्यार ताच्या पवित्र सभेंत म्हळ्यार तुजें आनी म्हजें तें या आमच्या हेर भावा तें कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार आमच्या कश्टां वरवीं तें आमी भरती करूंक जाता जर जेजूच्या कश्टांचेर आमी नियाळ घाल्यार आमी पळयता जेजून कश्ट असले आपणा खातीर न्हय जेजून कश्ट असले हेरां खातीर तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर आनी ताच्या कश्टा मार्फत आमकां सस्नीक जिवीत मेळ्ळां जर तर आमी कस सोंसता जर तर आमी हेरां खातीर आमी कस सोंसता खंडीत जावन देव आमचे कश्ट आमकां आशिर्वादीत करता आमकां हर एकल्यांक तो कृपे बरीत करता आनी हे कश्ट आमी कशे सोंसचे की म्हणलें परत सांग पावलो आमकां कळीत करता फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र पयलो अबस्वर 20 आनी 9 वळ क्रिस्ताचेर बोवार्थ दवरूंक मात्र न्हय आमकां रचलां ताचे तें कश्ट सोंसूंक आमकां ताणें देणें दिलां जर तर आमी कश्ट सोंसता ते भोवार्थान ते भरवोशान जेजूचेर भरवोसो दवरून आमी कश्ट सोंसता खंडीत जावन आमी देव आमकां कृपे बरीत करता आमी आयकल्या मुगाळ भावन भयणीनो ती काणी आर्थर आसले म्हणल्यार एकल्या नांवार्दीक टेनीस प्लेयराची एका काळार सगळ्या संवसारांत एक नांवार्दीक टेनीस प्लेयर ताचे तितलो बरो खेळगडी कोणूच नातलो आनी ताणें जबार जायतीं इनामां ताणें जोडुल्लीं आसात पूण थोड्या वर्सां उपरांत तो एका मारेकार पिडेक वळख जाल्लो कितेंगी चडून घडून अवघड घडून एका मारेकार पिडेक तो वळख जाल्लो आनी मरणाच्या तडीर आसतना जाल्यार ताणें देवाक केदींकच दुरसालें ना ताच्या तरणापणारच ह्या पिडेक तो वळख जाल्लो आनी एक दीस ताच्या सांगात्यांनी ताचे लागीं संभाशण करतना ह्या थोडी सवालां आसतना ताणें सांगलेलें मोगाळ इश्टानो जेन्ना सगळ्या संवसारांत हांव एक नांवार्दीक टेनीस प्लेयर जावन आसलो म्हज्या तितलो नांवार्दीक खेळगाडी कोणूच नातुल्लो आनी इतलीं जायतीं इनामां हांवें जोडटना हांवें देवाक सवाल करूं ना वाय मी लॉर्ड कित्याक तुवें हीं इनामां म्हाका दिल्याय आनी जर तर ह्या पिडेक आतां वळख जालां मरणाच्या तडीर हांव आसां जाल्यार हांव देवाक हें सवाल करिना कित्याक हांव सोम्या वाय मी लॉर्ड मुखार भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत ती सबार पोटीं कश्ट येतात आनी कश्ट येता आसतना आमी देवाक सवाल केल्लें आसा सोम्या कित्याक म्हज्या जिवितांत कश्ट कित्याक म्हज्या कुटुंबांत कश्ट की म्हण पूण जेन्ना देव आमकां कृपे बरीत करता संतोश दिता आमकां आमच्या जिवितांत जाय जालें सकड आमकां मेळटा तेन्ना आमी देवाक सवाल करिना कित्याक सोम्या म्हाका मात्र तुवें आशिर्वादीत केलां गे म्हण तर मुखार भावन आनी भयणीनो जेजूच्या कश्टांचेर ह्या ताच्या मरणाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालया देवान आमकां दिल्ल्या आशिर्वादांचेर आमी नदर घालया मुखार भावन आनी भयणीनो थोडे पोटी दुखेस्त भाव भयणी आमचे कडेन येवन विचारता सोम्या फादर एक कश्ट कित्याक गे म्हण मुखार भावन आनी भयणीनो थोडे पोटी आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टांक आमचे लागीं जापी नात आमचे लागीं त्या कश्टांक या त्या सवालांक आमकां जापी दिवंक आमकां जायना मुखार भावन आनी भयणीनो थोडे पोटी हे कश्ट देवान दिल्ले ते स्विकार करूंक आमकां देवाची आमकां कृपा जायचे आमी जाणा मुखार भावन आनी भयणीनो 2010 इसवी मेयाची 22 तारीख औचित्य म्हणल्या परी त्या विमान अवघडांत कितलीं जाणां मरण पावलीं वा थोड्या वर्सां पयलें जुलायच्या 21 तारखेर 2016 इसवेंत त्रासीत ती नेणटीं बाळकां मरण पावलीं तांणी कसलेंच वायट करूंक ना ह्या कोणीय कसलेंच वायट करूंक ना एका मनशाच्या निर्लक्षेक लागून ती नेणटीं बाळकां मरण पावलीं आजुनूय ती आवय बापूय रडोवन आसात आनी तसो तांच्या त्या कश्टांक तांच्या त्या सवालांक आमचे लागीं जापी नात मुखार भावन आनी भयणीनो जेन्ना आमकां जिवीत नाका म्हूण भोगता आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी थंय हांगा धांवचें नाका
आमची नदर कुर्सार मारल्या जेजूचेर आमी कचोवया आनी कुर्सार मारलो जेजू आमकां बुजोवून दिता मात न्ही ते कश्ट कित्याक मेळ्ळें तें आमकां त्या सवालाक जापे दिता आसतना ते कश्ट सोंसून व्हरूंक आमकां तो कृपा दिता. तर एक घडी बरो आमचे दोळे धांपया. जेजू तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर कुर्सार तो मेलो आनी कुर्साच्या मरणांत तावन ताणें कश्टांचेर जैत वेलां मरणाचेर जैत वेलां आनी कुर्साक तो पटलून रावलो मात्र न्ही त्या कुर्साक तावन ताणें जैत व्हरून तो जिवान जाला. तर आमीक संस्थान जाल्यार खंडीत जावन त्या कश्टांतले तावन एक दीस आमकां तो जैतेवंत करतलो. आतां आमी विविध गरजां खातीर मागतल्या. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचे पवित्र सभे पासून माग प्रार्थुया. आख्या पृथ्वीच्या आमच्या पवित्र सभेक शांतेची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक तामानासतना कळणूक ताणें आमची जीण समस्तयेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं मागोवया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, जेजू सवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे बाबार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुळतीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागोवया आमी फ्रांसीस आमच्या भगेंत बापा पासत धर्मदतांच्या वर्गांत आख्या पवित्र सभेचो बापय आनी गवळी जावंक देवान ताका वेंचून काडला. ही बाराईस जबाबदारी विश्वासपणे सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशी प्रमाणे देवाची परस चलोवंक तांकां उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागोवया. अगणी जाणवयाच्या आनी सर्व बलिश्ट देवा, भाग्यवान पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या हर एका भाग्यवान बापाचेर अख्ख्या पवित्र सभेची भरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्या. आमच्या भाग्यवान बापान आपल्या जाणवायेन उतरान आनी परजळी देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेच्या वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या थारवाचेर उपरा आसलेल्या वादळा मदें धिरादीक तांडेला बरी ते रायेन सुकाण धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेडयांक राखोवंक आनी सरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्रत्म्याच्या उजवाडान आनी धिरान ताका भरमण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागोवया आमी सर धर्मनियरांच्या वर्गां आनी बाबार्थ्या पासत पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गोवली बापांक आनी सुमेस्त गोवली बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर धर्मनियरांक सगळ्या बाबार्था बराबर राख आनी संबाळ म्हूण बापा लागीं मागोवया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची अख्खी गुढार्थ कूळ तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय.
हे गुडार्थ कुडीच्या संध्या पासोत म्हणजे आम्हा समेस्तां पासोत आमी मागणे करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता मागोवया आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या नवी शिसां पासत बाबा तेजी सता मनांत आनी काळजांत घेवंक तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्रस्थाना वरवीं तांची सर पातकां भोगसूंक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान तांकां एकवटांत म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागोवया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा तुजे पोवी सभे सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करता. पोवी स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या णव शिसांचें गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ चडय. पोवी स्नानाचे जरींत नवो जल्म दिवन तांकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागोवया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे बाबत दवरतात त्या आमच्या सर भावा भयणी पासत काळजान आनी करण्यान सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या संगता तांकां सगल्यांक आपणे एकच पवित्र सभेंत एकवटाय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागोवया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवी स्नानां तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच खंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागोवया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडूनदार म्हणून ओळखून घेण्यान तांचे पासत देवान नामेलेल्या एकाच सोडूनदाराक म्हणून घेवंक आनी सोडूणेची वाट धरूंक पळयत आत्मस उर्स वाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागोवया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचे भावार्थ दवरिनात. तांकां सगळ्या खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूढ संपूर्ण समजून घेवंक आमची थान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे करे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागोवया आमी देवाक वळखनान त्या मनशा पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिवा देवाशी पावोंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कन्येल्या बापा लागीं मागोवया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा समेस्त मनशांनी तुका त्रेगान सोदूंक आनी तो मेळ्ळो म्हूण तसलो दोशी जावं सगळ्या मनशाक तुवें रचलाय. ख्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडखळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागोवया आमी हर एक देशाच्या राजकारब्यां पासत
देवाचे खुशी प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी ह्या भाशेन देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांचें कर्ण घट कर्ण म्हूण बापा लागीं मागोवया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व मनशांची काळज आनी सर्व लोकांचे हक तुज्या हातांत आसात. हर एका देशांच्या राजकारभारांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाराक घाल. देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर्व वाठांनी गांवचे सुदारण जावं आनी सोमेसांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक्का मेळूं. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां मागोवया आमी तरेतरेंच्या वायटाक संपडल्या पासत मनशाची मनां सगळ्या असतांतले निवार म्हूण पातकांक दमसाराच्या गुलामपणांतली सुटाय म्हूण तरांतली सांकली आनी बायम पासून मोडून उडय म्हूण भुकेल्यांक कांचवान पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पोयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या माय गांवांत आनी मरणांतल्या तडींत आसलेल्यांक सर्गींच्या राज्याक पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागोवया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, दुखेसांची तूं बुजवण कश्टतेल्यांची तूं घटाय. सर्व तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळायेची कणवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पाव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इतल्यार पयलो भाग संपता. आतां दुसरो भाग जावन आसा खुर्साचें भजन. कुरीस वयर दाखयता आसतना हें खुर्साचें रुखड म्हणलें गीत म्हणटाना येयात ताका नमस्कार करया म्हणलें जावं दी आमची जबाब. आपले रुकाड कुर्साचे ताचे रूम कळलो संसारा सोडवंदा येया नमस्कार करूया. आपले रुकाड कुर्साचे ताचे रूम कळलो संसारा सोडवंदा येया नमस्कार करूया. आपले रुकाड
कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संवसारा सोडवंदा येया नमस्कार करूया. आता तिसरो भाग क्रिस्त प्रसादाची रीत. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखतांव. तर आमकां तुजे उदक आकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. त्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंक वेतांव. ती आमचेर रेजरती आनी केस थाडीन जावं, पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलें आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Krista somokto kosoto watapso Pisronkona zaito mit mernas lolo Krista somokto
खावने ताबून कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग तो प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या भाग्यवंत मरणा आनी पुनः जिवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कणवळें तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. परजेचेर आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पुताच्या पुन्हा जिवानपणाचो बरवोसो धरून तुजे परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला तर तिचे सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें बक्षाणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो बाबार्थ वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान थीरपणान चलून ससनाचें सुख ती भोगूंक पावो. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, इतल्यार आयची ही रीत संपता. आमी जेजूच्या कश्टांत मरणाचो उगडास आमी केला आसता आयची रात भक्तीपणी आमी सांबाळुया.